चला मासे बेताळ देवळा कडेन ही गड्यां जात्रा परंपरेन 500 वर्सां पयलीं सावन चलत आसा। हाजी ह्या गड्यां जात्रेची विशेश म्हळ्यार हांकां सगळी हिंदूतली सगळी विविध जातींचो सगळ्यांचो आस्पाव उरता। त्या वेळार त्या मनशाक प्रतिनिधित्व दिल्लें आसता आनी सगळीं एकोप्यान करपाक हें काम चलोवपाचें आसता। तातूंतच आनी एक खाशेलें म्हळ्यार हांगा जी राटां बळी जावं कर्ण जावं हे ते जे पारंपारीक पद्दतीन करताले तासून हें करून करताले त्या पद्दतीन हांगा करतात आनी प्रत्येकलो आपल्याली कर्तव्य उमेदीन करता। सगळ्यां भितर एकल्याच जरी सहकारी कमी जालें तरी गळ्या अडखळ येता, पूण कोण पूर्ण सहकारी सगळे दिवन आनंदान उमेदीन ही जात्रा आमी अनेक वर्स जाले मनयतात आनी ताका लागून गोंयचे विविध जाग्या वयल्यान हांगा मुद्दम हें पळोवपाक येतात। श्रम आनी एकजूट ही हाजी तो उत्तम बरी उदाहरण म्हळ्यार आमगेली ही गड्यां जात्रा। हो एक आमगेलो 3 वर्सांनी बाकी खूब कडेन जात्रा वर्सां येतात, पूण हांगा ही 3 वर्सांनी जाता ती एक व्हडली परंपरा आनी ह्या सगळी गांवचो चड करून हांव म्हणटा लोलयें पैंगीण आनी खरगाळ ह्या तिनूय गांवचो एक व्हडलो हो भोवमान आनी प्रत्येकाला आपल्याली कर्तव्य योग्य तरेन करून हाका सहकार्य करतात। हांगा श्रमाची इतली दान जाता की ताजेर पयशांची पळयनात, जावं ते आमगे सुतार चारीस फॅमिली जावं कारागीर जावं आमगे वेळी बांदव जावं प्रत्येकलो गडी जावं आपल्यालो म्हत्वाचो आवश्यक वेळ दिवन आपल्याले जे कर्तव्य आहा ते उमेदीन करतात आनी त्या देखून ही परंपरा आमी उमेदीन आज पर्यंत कसलेंच विघ्न नासतना त्या बेताळ देवाचे कृपेन ती उमेदीन आमी हांगा मनयत आसात आनी अशीच आमगेली अशीच उरची अशी दिसता। वर्सां हजारां संख्येन लोक वाडत आसात आनी अशेंच उरचे आनी अशी तरेची परंपरा आमकां त्या देवान हें दिवन सगळ्या ह्या गांवां शांती दिवची आनी बरे तरेन आमकां चलोवपाक दिवचें इतलेंच बेताळ देवा लागीं आनी सगळी पंचायत परशुराम देवा लागीं मागता।